संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका असून तुका वरून गायता एकाच ताळ्यान वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागोरा वंदन तुका सोमिया वंदन तुका दुनिया सृष्टीच्या रचणारा कृपे सागोरा. मगचे भावना बहिणीनं तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. सद्याकड्याच्या 20व्या आयताराच्या दिवस्तुतेक तुमकां मोग असो स्वागत मागता. एका काळजाची मनाची जाणीव मिसाचें बलिदान भेटोवया. एकामेका खातीर विशेष करून मागया. कारण आंतरीक जीव मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावंक साथ दिना असल्या भाव भयणींनी ऑनलायन मुखांतर मीस भेटयतना तांचेर त्या खातीर विशेष करून मागया. प्रति रीतीन अर्गामिस्थिता फबियन जेसिमेंडोन सदवा कतार देवतीन एंट्री डिसोजा अचात्म्या मिस्थिता प्रिसिल्ला डिसोजा मिरा रोड मुंबई म्हयन्यासो उडास कडून तशेंच कुटुंबा देवतीन जाल्ल्या सर्वसंध्याच्या आत्म्या मिस्थिता प्रिसिल्ला डिसोजानी गुटा मिरा रोड मुंबई हे सर्व बसोत मागी आम्हा समिस्तान बसोत मागया जे कोणा भक्तान बसयला तांचो उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सद्या काळचो 20वा आयतार मोगाचें ह्या देव मंदिरांत एका काळजाची आनी एका मनाची जावन आलतरी भोवती आमी सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती कश्ट आनवरांत सोम्याक साक्ष दिवंक आपोवणें दिता. देवाच्या उतराक सरी जावन आमचें जिवीत मांडून हाडटना आमकां तिरस्कार आनी विरोधपण सहज. ह्या वेळार क्रिस्ताक साक्ष दिवंक गरज आसलेली कृपा ह्या मिसा वेळार मागून घेवया. मगळ भाव भयणीनो, आमचें क्रिस्ती जिवीत क्रिस्ताक साक्ष दिवचें क्रिस्ती केंद्रीत जिवीत जावंक जाय. आमी जियेता जाल्यारी मरतांक जाल्यारी सोमयाचेंच सोमया खातीरच जेवंक जाय सोमया खातीरच मरोंक जाय मेळ्ळो. सांपावलो सवलो मतीन दवरना त्या प्रमाणे जिवंक सोमया आमकां आदार कृपा दिवन दे म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान पवित्र परिवाटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी तळकाळ जमानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगळा सोमया, तुजें उतर जिवीत दिता. हें उतर आयकूंक फाटीं सरल्या हांव तुका दूख दिलां पश्चात्तापावता हांव भक्षण्या बगोर म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजे काकूळट दाखय. मगळ सोमया, तुवें आमचो मोग केलोय तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक उलो दिताय आनी ह्या मुखांतर तुका साक्षी दिवंक आमकां आपणे दिताय. आमच्या संवसारी जिविताच्या कुशलयेक लागून आमी तुजें उतर सांडून तुका साक्षी जावंक सुखन पडल्या. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा. सोम्या आमकां बक्षी म्हूण मागता हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा
आमचे तुजी काकूळट दाख. मोगळ शम्या तूं जायत्या बरें करीत गेलोय आनी जायतीं तुका आनी देवाक नांव वाडोवंक लागलीं. आमची जिविती हेरांक बरें करूंक तूं उलो दिताय आनी ह्या मुखांत्र तुका महिमा हाडचीं कामां करूंक आपणें दिताय. संवसारी राठावळी आशिल्लें काम करूंक आमकां सोडिनान ह्या मुखांत्र तुका आनी पेल्याक दूख दिल्लें आसा. सम्या भोगसने मोगोन म्हणटा हांव. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. महिमा देवाहून सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सुसारी. सर्वेस्पुर देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. एकडी बरदोडे दांपी आमच्या घर संगतीत सवा खातीर विशेष करून आमी मागे जे कोणा मागतान बसयला तांचो उगडास कडिया तांच्या पसोत तांच्या बऱ्या भलायके पसोत मोतीचे समाधाना पसोत सुडके पसोत आमी मागे. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसनातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या. सर्वस्तुनी आनी सर्वस्तू प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशेवरती तुवें बसयलेले देणी आमकां फावो जावं. या आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जीवशी मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शहरांत उरिल्ल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें दैर सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मेल्कियाच्या बांयंत ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय पाऱ्यागाराच्या हांगणांत आसली. बांयत उदक नातलें चिकोल मात्र आसलो. जेरेमिया चिखलान बुडलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक म्हळें म्हज्या दिनया रया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयत उडयलो. तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनिकी काडना. तेन्ना रायान
कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या तेगा मनशाक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमिया मोर्च्या आदीं ताका बांयतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशांक आपणा सवें घेतलें आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रगाराक गेलो. थंय ताणें पोरण्या आनी पिंजिल्ल्या वस्त्राच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एका दोरयेन बांयत जेरिमियाशी देंवयल्यो. देवाचें उतर हें. देवाची वडुका. सर्वेश्वरा मुझे कुमके घेऊंक तूर्त कर. सर्वेश्वरा मुझे कुमके घेऊंक दूत कर. आशिव नाशिव सर्वेश्वराची वाट हांव पळयतलो. ताणें मुजेर पागवून दिश्ट घाली, मुझ्या उल्या कांतिले. सर्वेश्वरा मुझे कुमके घेऊंक दूत कर. ताणें म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोंडांतलो वयर काडलो आनी खडपार म्हाका दवन मुझे पांय हालनाशे दृढ केले. सर्वेश्वरा मुझे कुमके घेऊंक दूत कर. सर्वेश्वरा मुझे कुमके घेऊंक दूत कर. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, तर आमचें विशान कितें म्हणचें. एकुपान वेडो घाल्ले परी भवार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमच्या वयले पथकाचें वचन आमी काण उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पथकातावन सुटोवन आमी धांवूंक धरिल्ली वाट तिरासण्यान धांवया. आमचे दोळे सदांच जिजूचेर आमी कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभानी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेगीत नासतना कुर्साचें मरण व्हरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशातावन कितें सकड ताका सोसूंक पडलें हे विशयां तुमी चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झुजू अर्द्यार सोडचें न्हय. पथकाचे तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संद मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हें. देवाची वडुका. Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बकरे मुजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आसा म्हाका आशयेत. एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीवना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे. समाधान न्हय. हांव तुमकां सांगता, तुमचें मोदें वेगळा सर घालूंक
हांव आयलां. ह्या फुडें एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. ते एक दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतलीं. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अशीं सुवार्थेंतलीं उतरां जेजूचीं हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयलां. दुसरें, हांव संवसाराक समाधान हाडूंक आयलां म्हूण तुमी चिंतात तुवें. समाधान न्ही, हांव तुमकां सांगता, तुमचें मोदें वेगळें आसा हाडूंक हांव आयलां. जेजूचीं उतरां आयकतना जेजूच्या जिणेक आनी ह्या उतरांक कांय संबंद नातले बरी आमकां भोगता. जेजूच्या जिणेक आनी उतरांक तद्विरुद्ध म्हूण आमकां भोगता, ऑपोजीट म्हूण आमकां भोगता. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा, कांठ्याक कांठो काडचो न्ही. तुमच्या दुस्मानाक बक्षीस जाय. राग जावं द्वेश जावं तुमी करूंक नजो. वायटाक वायट पाटी दिवंक नजो. देखून ताका कैद करतना पेद्रून तलवार काडली आनी माल्क म्हणल्या त्या शिपायाच्या कानाक मारली आनी कान कातरलो. जेजून कितें म्हणें, पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल. आमी झुजोंक येवंक ना. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. तलवारीन झुजतलो, तलवारीन मरतलो म्हणें ताणें आनी ताचो कान फाटी बसयलो. जेजून अशें शिकयलें. मतेवाच्या वांजेलांत अध्याय 5:7 आमी पळयता दोंगरा वयल्या प्रसंगांत, तुज्या उजव्या पोल्या मारता जाल्यार तुजो दावो पोलो दाखय. तुज्या सांगाता 1 मैल चलोवंक येतना ताच्या सांगाता 2 मैलां चल. तुजो दोगलो कांडिवंक गेल्यार तुज्या असले वस्तुरी कांडी, शर्टी कांडी. आनी अशें शिकयलेलो जेजू म्हणटा, हांव संवसाराक समाधान हाडूंक म्हूण आयलां. तुमी चिंतात तुवें, समाधान न्ही. पळया, आनी एक कडेन जेजू म्हणटा, हे तुमी कश्ट येतल्यानो आनी वचन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो, तुमकां सुडका दितलो, तुमकां शांती दितलो. आनी हांव दितां तें समाधान संवसार दिवंक शकना ही म्हणा जेजून. आनी आतां जेजू म्हणटा, हांव समाधान हाडूंक आयलो म्हूण तुमी चिंतात बी, बिलकूल न्ही. दुसऱ्यान जेजू म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. उजो म्हळ्यार तलवारींक तलवार, माराक मार, रक्ताचें वळ वचोंक म्हूण हांव आयलां. पूण जेरुसलेमाक जेजू जायते वन प्रवेश करतना कोणाच्या पाठीर आशिल्लो तो? एका शिंगरूच्या, एका गाडवाच्या पाठीर आशिल्लो. तो संकेत कितें? जेजू समाधानाचो राय, शांतीचो राय, झगड्याचो, मारामारीचो, झुजाचो न्ही. तसो आशिल्लो जाल्यार गोड्यार बसतो, गोड्यार. जेजू म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. संवसाराचो तुमी संवसाराचो उजवाड जायची. आनी तुमचो दिवो तुमी दिवटोणेर दवरी जाय. तुमची बरीं कामां पळोवन सर्गीच्या बापा महिमा दी जाय. अशिल्ली पुरा शिकयलेलो जेजू ह्या लुकाच्या वांजेलांत हांगासर तो म्हणटा, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजून म्हणलो उजो तो हनुमंतान दिल्लो उजो न्ही. जेजून दिल्लो तो उजो मोगाचो. तो मोगाचो उजो, तो सेवेचो उजो. जेजून म्हणला,
जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावत जाय. आनी हांवें तुमकां दिवचो उपादेश हो जो हांव जेवंजेलांत आमी आयकता. हांवें दिवचो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करचो. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. उरचें तसलें फळ. भोवा पुरब्याची शिकोण जेजूची. देखून तूं पळय निमाण्या जेवणार आसतना तो उठता आनी भागवता आपल्या सिसांचे पांय धुता. पळया पांय धुता सेवेचो संकेत. आनी सिसां कितें म्हणटा, जें कितें हांवें तुमकां केलें तें तुमी हेरांक करूंक जाय. म्हणजे सेवा. रडतेल्यांक बुजवण, कश्टतेल्यांक आदार. रडतेल्यांक बुजवण, कश्टतेल्यांक आदार आनी विविध नश्टावळोक जाल्ल्यांक सुटका दिवचें काम. देखून जेजू सिनगोगाक गेल्ल्या वेळार ताका थंयसर एक कवळो दिता वाचूंक. इजाया प्रवाद्याचो कवळो. आनी थंयसर वाचतना ताका अशें वाचूंक मेळटा, कसलें सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. पळया सर्वेस्पराचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा. दुबळ्यांक बरी खबर परगट करूंक म्हाका ताणें अभिषिक्त केला. पळया दुर्बळ्यांक बरी खबर परगडूंक म्हाका ताणें अभिषिक्त केला. रडतेल्यांक बुजवंक, दणसतेल्यांक सवकसाय, दया माया पासारचें वरस परगट करूंक म्हाका ताणें अभिषिक्त केला, नेमला. पळया म्हणजे सेवेचो वावर करूंक ताणें म्हाका अभिषिक्त केला. देखून तो सिसांचे पांय धुता आनी सिसांक उलो दिता, तुमी आतां तशेंच करूंक जाय. देखून जेजूचे भांगराळे नियम आसा. तुमी जाणात जेजूचे भांगराळे नियम, गोल्डन रूल ऑफ जीसस. जें कितें तुमकां हेरांनी करी म्हूण अपेक्षितात तेंच तुमी हेरांक करी जाय. जें कितें तुमी हेरांक करी म्हूण अपेक्षितात, हेरांनी तुमकां करीजे, सलाम मारीजे, बसका दिजे, नमस्कार करीजे, तुमचे पांय पुसीजे, पांय दाबीजे म्हूण तुमी कशें हेरांत तावन अपेक्षितात तें अपेक्षेच्या बदला तुमी हेरांक तशें करी जाय. हेरांक तशें करी जाय आनी तवळ तुमी म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दितल्यात. मायन सुनेन आपणाचे पांय धुयचे म्हणून आशेवचें जाल्यार मायनस सुनेचे पांय धुयचे म्हणटा देवाचें उतर. गोल्डन रूल. तवळ सून ऑटोमॅटिकली मायची सगळी कूड धुतलो, आंग धुयतली, बरें करून न्हाणयतली. समजलें? दॅट इज गोल्डन रूल ऑफ क्रायस्ट. हेरांनी आमकां कितें करीजे म्हूण अपेक्षिता तेन्ना आमी हेरां करूंक जाय. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन पळय हांगासर सेवेचो उजो. देखून जेजू म्हणटा, जेजू धाडटा 72 जाणां धाडटा न्ही गी, 72 दोगां लेखान धाडटा आनी म्हणटा कितें, तुमी बुती जावं, चिरी जावं, पती जावं, पतयेन दुडू जावं, वणो जावन तुमी व्हरी नाकात. चडती वस्तू तुमी व्हरूंकचे नाका. ज्या घरा तुमी येता त्या घरा रावा. ज्या घरा तुमकां कितें खावंक दिता तें खाया. वावरड्याक आपली मजुरी फावो. त्या घरान तुमकां अवकाश मेळटा त्या घरा रावा. केदळ पर्यंत तुमी तें घर सोडटा पर्यंत रावा. ज्या घरान तुमकां अवकाश दिनात तुमच्या वाण्याची धूळ पापड आनी वच. कितें करा तुमी, कितें करा, पिड्या शिडा गूण करया. देवाचें उतर परगट करा. देवसार धांवडेया. तकलेर हात दवरून म्हाका आनी जायते देवसार धांवतले, जायती पिडा गूण जातली, जायतें बरेंपण जातलें. वसा सेवेचो वावर करा म्हणून जेजू 72 जाणां धाडटा आनी 72 जाण गेल्ले आनी विचित्र अजापां असर्यां घेवन ते पाटये येयले. ह्या 72 जाणांत पवित्र पुस्तकाच्या शिकवणेंत लुकी आसुलो म्हणटात. लुकी पौलुसो सिस्तो लुकी आसुलो म्हणटात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, असलीं ही गणितां पळया. जेजू आमकां सेवेक उलो दिता आनी जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत, जेजू सर्गा चडल्या उपरांत कितें जाता हांगासर पळया. सीस बायसर गेले. खंयसर बायसन गेले? सगळ्या गांवा बायसन गेले. आनी हो सेवेचो वावर करतना
देवाच्या उतराचो वावर करतना, देवाचे उतर परगट करतना खंयसर द्वेष आसा थंयसर मोग वमताना, खंयसर राग आसा थंयसर बोगसाणें वमता आसतना, खंयसर पिडा शिडा आसा थंयसर सेवेचो मोगाचो वावर करता आसतना कितें मेळटा? विरोधपण मेळटा, तलवार मेळटा, रक्ताचें वळ मेळटा. आनी हेंच मेळ्ळें सी सांज उतात देव आसा, तांबडी मुस्तायकी घाल, माटतीर मेलो तो. सांग तोमास आसा, बारातान माटतीर मेलो. पळया. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जेरेमिया प्रवाद्याक देवाचें उतर वमतालो तो इस्रायलान कस्तलेल्या लोकां मदें हे बरोसोदींची उतरां उलयतना ताचे विरोधी ताका उठले, ताका जिवेशी मारूंक तांणी येवजण केली, जिवेशी मारूंक. आनी ताका एका बांयत उडयलो, बांयत. पळया, जिवेशी मारच्या. कित्याक? जेरेमिया ताका उलोवंक कळनासलें. सुरेस्परा लागीं देवाची उतरां ताका एका देवाचें उतर ताका खावंक मेळ्ळें आनी ताका गोड कशें भोगलें, गोड कशें. पळया, देवान ताच्या उतराचो कवळो ताच्या तोंडार दवरलो, तोंडाक. आनी ताणें केलो करता आसतना ताका मोवापास चड रूस आनी गोड कशें भोगलें आनी सगळें जिविताचें देवाचें उतरान भरलें. आनी तें उतर परगट करी लागलो. आनी ताचें देवाचें परगट करतना 2 दारीच्या तलवारी बरी थोड्यांक सवरलें, बेंडलें, थोड्यांक दुखलें, देखून ताका जिवेशी मारूंक तांणी सोदलें. आनी असो सेवेचो वावर करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो वेगळा सार. पळया, जेजूचे 12 जाण सीसी वेगळा सार जावन गेले. आपल्या आवयक तांणी सोडलें, आपल्या भावाक सोडलें, आपल्या पुतांक सोडलें, दुयेंक सोडलें, पत्नीक सोडलें. आनी वेगळा सार जालो तांच्या मदें जालो. फाटीं ते घरा वचूंक नात. पळया, फाटीं वचूंक नात. आजुनी क्रिस्ता खातीर जीव दिवचे जायते जाण आसात. क्रिस्ता खातीर वेगळा सार जावचे जायते जाण आसात. सता खातीर, निती खातीर वेगळा सार जावचे आसात. बापूय अन्यायाची अनितीची काम करता जाल्यार पूत ताका तद्विरुद्ध आसता, सताची निती काम करून आसता. जर तर पूत अन्यायाचें अनितीचें काम करून आसा जाल्यार बापूय ताका विरोध आसता. एकाच कुटुंबांत 2 फांटे आसा, सता खातीर आनी अनितीचे, सताचे आनी असताचे, नितीचे आनी अनिताचे पंगड आसात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सता खातीर जायते पोटी विरोधपण आसा. थोडे न्याय खातीर जर कुटुंबां झुजतात, सता खातीर झुजतात, तांकां घरांतले भायर घालतात, विंगड करतात. अशें क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणून देवाच्या उतराकाल कोण जियेता ताका केदाळे गोडशें खावंक मेळना. ताका तिरस्कार, ताका निंदा, अखमान मेळून आसतात. देखून जेजू म्हणटा कितें? हांवें एक स्नान घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. कसलें स्नान? कसलें स्नान? जेजून 2 स्नानां घेतलीं. कोते? जेजून कितलीं स्नानां घेतलीं? 2 की 1? 2 स्नानां घेतल्यां जेजून. हें तिसरें स्नान. खंयचीं 2? पळया, एक जोर्दान न्हंयत स्नानीक जुवो लागचें स्नान. थंयसर पवित्रत्मा पारव्याच्या रुपार देवान आयलो. आनी एक स्नान ताबर पर्वतार रुपांतर जाल्ल्या वेळार थंयसरी पवित्रत्मा देवलोलो, तांणी पळयलो, देवाचो ताळो आयकलो, हो म्हज्या मोगाचो पूत, ताका तुमी आयका. तिसरें स्नान कलवारी गुड्यार कुर्सार, रक्ताचें स्नान. आपच्यास रक्त. पयलें पळया उदकाचें स्नान, दुसरें पवित्रत्म्याचें स्नान, तिसरें रक्ताचें स्नान. रक्ताचें उदक आनी रगत, जोर्दानाचें उदक आनी जेजूच्या कडवळांतलें रगत दोनी मेळटात. आनी जंय तें वळोवन येता थंयसर बाचावी, थंयसर सुडका, थंयसर सडवण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेजू म्हणटा, हो उजो म्हाका अतंत पेटलेलो जाय. सेवेचो मोगाचो उजो अतंत म्हाका पेटलेलो जाय. देखून हो सेवेचो मोगाचो उजो करतना वेगळा सार तुमकां भोगूंकूच आसतलो. आमचें जिवीत वेगळा साराचें. आतां आतां 1.5 वर्सांनी हांव हांगातून येताना वेगळा आसा. पक्षी केरेनी म्हाका मागीर वेगळा आसा. बरी मारतून हांगा आयलो, हांगातून दुसरे कडेन येताना
तशेंच जायते मिशनरी आसात, तो रिलिजियस सिस्टरां आसात, पाद्र्याब आसात न्ही गे. आज इंडियांत पळया आनी खंयच्या गांवांत खंय ब्रेजिलांत, इराकांत, इरानांत आनी खंय पर आसात, इटलींत सेवा दिवंक. कुटुंब ना, भाऊ नांत, भयणी नांत. हांव नैरोबी बिटीन गेलो. नैरोबी थंयसर भितर नैरोबीच्या किन्यांतले नैरोबी थावन सुमार एक 100 किलोमिटर भितर गेल्यार माश्या इमारतांनी बरो मेळटात. एक हळ्ळी गांवांत तेणें बरीं व्हडलीं घरां नांत, गुडसुलां रानांत लोक जियेता. असले मोदें जायते याजक SVD पाद्र्याब, कापुजीन पाद्र्याब ल्हान गुडसुलां घालून थंयसर आसात वावर कर. समाघाट न्हिदोंक ना थंयसर, समाघाट जेवंक ना. दुबळ्या लोकां मोदें भाऊ कश्टांनी म्हणल्यार बरी थंयसर आसात. पळया घरचो उडास काडटात ते थंयसर. वर्साक एक फावटी गांवाक येतात, खुशी जाता तांकां. आनी एक वर्स जावन 1 म्हयनो रजा जावन फाटीं येतना मस्त बेजार जाता. वेगळो आसा. सोमयाच्या वावरा खातीर, सोमयाच्या सेवेच्या वावरा खातीर, सोमयाच्या मोगा खातीर, सर्गीच्या त्या देवाच्या उतरा खातीर वेगळा सार अनुभव करची घडिता तवळ मेळटात. सोमयाचें काम करतना, सोमयाचो मोग करतना, सोमयाची सेवा करतना, सोमयाचें उतर परगट करतना देखून तिजो म्हणटा उजो म्हाका तंत पेटलोलो जायस. देखून सेवेचो मोगाचो उजो तूं पेटयतना तुका विरोध पण आसास. आदल्या वर्सा आमचो मेल्लो पाद्र्याब सरुल्लो थंयलांत फादर स्टॅन स्वामी न्ही, पळया स्टॅन स्वामी 85 वर्सांचे जैलांत वळवळो मेलो. कित्या खातीर? तो उजो पेटयतालो, सोमयाच्या मोगाचो उजो, सोमयाच्या सेवेचो उजो पेटयतालो. देखून ताका विरोध पण, देखून ताका वेगळो आसा. असली जायतीं घडितां दिसपट ते हजारांनी हजार जावन आसात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण आमच्या दोळ्यांक दिसनात, पेपरार येनात, टीव्हीर येनात. आनी हो वावर निरंतर जावन आसा आनी जावंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच्या प्रस्तावनांत आयकलें आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताक साक्ष जावंक आसा, साक्षी दिवंक आसा. असलो वावर सेवेचो उजो आमी आमच्या घरांत, आमच्या सेसामारा, आमच्या वाड्यान, आमच्या फिरगजेन, आमच्या समाजेन तो सेवेचो उजो, मोगाचो उजो पेटोवंक आसा. आमी जायते पोटी वेगळा आसात अनुभव करूंक आसा. तवळ मात्र सोमयाक महिमा हाडची काम आमी करतले. हांव असलें खरें क्रिस्तीची बी जिवंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. आमी उबी रावया तरी एका देवाते आसूल आमचो भावार्थो सारया. सगळीं सांगता वडताळ्यान आमी म्हणया सतमानता देवाक, सर्पद्वेदारा बापाक, सर्ग आनी प्रिथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभवलो, हांव कार्मरियेंतान सल्मलो, 5 विलगात आनी एक कस सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवोपाच्या उजव्या बसला, तेंतान चिव्यांनी मेल्ल्यांतली मरसबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कतोली पुवी सभी भक्तां स्वेकता पातकाचे मोक्षणे कुडीचे जिवानपण सासनाचे जिवीत. आमेन. आमी सर्व त्रिएका देवाची भुरगीं ह्या देवाचेर अखंड पातयेनी दवरना. सोम्यान पेटयलेलो मोगाचो उजो, सेवेचो उजो मन धरून व्हरून ताका साक्षी जावंक जाय हाची कृपे दिनी ह्या मागण्या मुखांतर आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचो वडील पाप साहेबा, सर्व गोवळ्यांक, एजाकांक आनी धर्मिकांक पवित्र सभेंत उपजोवच्या सर वेगळा सार आनी तिरस्कारा मदें धैर्यान गोवळीक वावर करूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मत भास म्हणलो भेद करिनासतना सर्वांचे उदारगते खातीर बरी योजना मांडून हाड ती सुफळ जायशे वावरूंक तांकां तुजे कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक.
आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सर्व संध्यांनी तांचे थंय आशिल्लो मनस्ताप वेगळासार पयस कर. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जियो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचे मदें पिडे शिडेन आनी हेर कश्टान आसच्या सर्वांचेर बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांणी दैर साडिनासतना उर्बेन आनी बावार्थान तांची जिणी जियो तांकां तुज्या कृपेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनांनी शेगुणाच्या वाटेन समकोन पिरगजेन आनी समाजेन मावल्या बरी जिवीत जियोंक तशें एक बरो फुडार रुपीत करूंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या एवकरिस्ताच्या मेजा बाबारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांट्या फांट्याचे वादळ उपजावंक अवकाश दिनासतना एकवटीत रावून एक कुटुंब तशें जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजू देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या समेस्ताचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश्ट माफाण तांकां मेळसो कर. सांगताच ह्या पुणतळार हातीन धरिल्ली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एकडी बोर दोळे दांपिया आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. जे कोणा मागतान बसिलां उडास काडून तांचे बसोत मागया. मोतीचे पिडेन कश्ट दिल्या सरभुरग्यां पासोत तांच्या सुडके सोडवणे पासोत मागया. विविध जाग्यांनी सोम्याचें उतर परगट करून आसा. सोम्याचो उजो ती पेटोवन आसात आनी ह्या बऱ्या कामा वरवीं वेगळ्या तरेचो अनुभव करून आसात, रुदान करून आसात, कश्टून आसात. ते सर्व भाव भयणी पासोत सोम्याच्या फाटल्या उतारा पासोत आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता ह्या संवसारी धाडून तुज्या मोगाचो उजो तुवें पेटयलोय आनी त्या उज्याच्या सेवेंत हो वावर मुंदारूंक तुवें आपोवणें दिलें आनी आपोवण्या सरीसले जिवीत जिवंक तुज्या पुतान आमकां उलो दिलो आनी असले जिवीत जिवंक तुजी कृपा आमकां दी, सकत आमकां दी. सोम्याच्या मोगाचो उजो सेवे मुखांतर आमी परगट करतना विरोधपणाचो वेगळासार निरंतर आमकां जाता. धैर्यान वेगळासार फूड करूंक जाय असची कृपे देणी फोव कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कणीक जमो करा. पानसंको 130 C51 51. Opungi Bapa Bundogo Vaso Waindaka Folaso उदारपणा दिला तो मुंडा आमी Folamcha Vauraso Gudamcha Mogaso Opungi Bapa Mokalzaso Service Bundogo Vaso Munchacha Vauran Gillo Pritumen Dillo Atmik Poshan Zatolo Opungi Bapa Bundogo Vaso Waindaka Folaso Folamcha Vauraso Gurtamcha Mogaso Opungi Bapa Mokalzaso. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सदपदवे दादेवप्पा मानतात असले सावमण मागात. प्रितीच्या आमच्या भोव मोगाळ बापा आमचें बलिदान तूं देन मानून घे. तातूंत तुज्या आनी आमच्या मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुका स बगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस पर तुमचे सोबे आसों तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व कड्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नोवें आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जिवानपणान जिखलें आमा समेस्तान जिवीत सस्नाचें आपल्या मायमेवा सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्परतो सगाने संसार भरला तुज्या वैभवान उर्सगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय उर्सगी तुका जय जय उर्सगी तुका जय जय भवना बहिणीनो पवित्र घडी आमी संभ्रमता हे संदर्भात पवित्रपणी आमी वाटेली सावया बवरतान आमी आमकां जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया बापा कुरुसू तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेन कस्टमरान सुसंवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली न्ही म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवडता सोंगुट परगटुया जेजू मेरो जेजू जिवंत जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासून पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो मुंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या हांव समेजता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करीत फ्रांसीस आमच्या पापा सैबा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती दंतरिल्ल्या समेस्ता तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे आमा समेस्तची तया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मुरये देवाच्या माये संगती तिचो पती बागे वचूं जे बागे वंदर दोता बागे वचूं तात दे आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आजना मतीन दवरून ताणें शिकयलेले मागणी भोवभक्तीपणी मागता आसतना सुमयाक आमच्या सेवेच्या आनी मोगाच्या जिवितांत साक्षी जावं देवाची कृपा सोडून घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडेंतली आमकां निवार. दे करून जिवितां समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सुडुंदर राज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्या रजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवळ चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता जेवा जेवा जेवता बापाच्या कुशप्रमाणे पळयत इतम्या साकर संसाराची दिवी दिली. हे तुझ्या पोपय तुकडे रक्तावर विसर म्हज्या कोट्यापर्यंत सुरवायटांतलो म्हाका निवार. सदां सुज्या ज्ञान पळू म्हाका आदार दी आनी तुजे सगळो वेगळो सुरू की दीस म्हाका रिरवी नाका आसूं. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली. मोगासो सेवेचो उजो सगळ्या संवसारा पेटयलेली. ह्या मोगाच्या सेवे खातीर वेगळासो असो अनुभव केल्ली. आम हर एकल्यांनी असलो स्नान घेवंक उलो दिता ती हे शेळीचे जेवणाक पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा. मोगा शांती सागोरा दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा. कितली मोवाळ काकूळ तुजी असीम दयाळ सर्गीची. दैवी काना दादोस्कची पवित्र जी नामची. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जिवीत जीवदातारा. प्रार्थुया कनवळे आमच्या भोवमुगाळ बापा ह्या क्रिस्त प्रसाद उर्वी जेजूचे जिवे सांदे आमी कशें वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदारां जावंक पावूं
हे आम्ही कलतेपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे असो तुमचे सोवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता. देवाचे ओडकार. क्रिस्ता सगी समकोया संसारा बरी कबार परगट्या सलोका प्रीती शांती जियेव्या समाज उतरा करणे साक्षीया क्रिस्राया भवनी बरी एकोटाम जावची येव्या एकोटाम जावची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भौतिक क्रिस्ताचे रास परगट्या क्रिस्ताचे रास परगट्या मोगा सेवेन स्वार्थाविने जीवन आमचे जियेव्या जीवन आमचे जियेव्या अनवरांनी समस्यांनी सौम्याचेर मात बरवच्या सौम्याचेर मात बरवच्या क्रिस्ता सगी समकोया संसारा बरी खबर परगट्या सलोका प्रीती शांतीची येव्या समाजा उतर करणे साक्षीव्या क्रिस्राया मोगाड पुता सोवे अवघार मोरी आशीर्वाद देवांका. भगीन कृष्णाचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग छानो तुम्ही जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भू पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आणि आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.